जनरल डिस्कशन आसा ते म्हणजे न्यू खुबशी बिलां हाडपाची आसा आनी तांकां आमी चालले की पयर एक अनाउन्स केला ते टुरिझम बील म्हणून. सो ते बील इंट्रोड्यूस करतले काय म्हणून ते आता तरी सद्याक ते कांय सांगिना, पण लास्ट टायम म्हजे भशेन म्हणल्यार हेच्या पयलू केल्ले आसा. भूमिपुत्र बील हाडले, लास्ट मोमेंटाक हाडले, डिस्कशनाक बसून सारखे मेळोंक ना आनी ते पास केले. काय तशेंच कितें हाडपाक सोदता. सो अशी आनीक कितली बिलां येतली ती आमकां खबर ना, बट आता सद्याक जे बिझनसाचेर घातलेले आसा, टेबल केल्ली आसा तितलीच आसा. खुबशी अमेंडमेंट्स आसा. ती अमेंडमेंटान कितें चेंजीस जातली ती आमकां मागीर कळटली, पण अमेंडमेंट तेंच्यांनी नोटिंगाचेर घातलेले आसा. तशेंच बाकीचे बजेटरी डिस्कशन जे आसा ते बजेटरी डिस्कशन फॉर 3 दीस दितले म्हणून सांगला. आमी तेंचे कडेन मागलेलो की एवरी पार्टी जो आसा रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा तेका एटलिस्ट 1 hour तरी आमकां डिस्कशनाक जावचें म्हणून. तुमकां खबर आसा अख्खे गोंयभरान कितलेशे विशय आसा जे विशय खरे म्हणल्यार आमकां मांडपाक जाय आनी बजेटरीचेर आमकां ते मांडपाक खुबशे प्रमाणान मेळटा. पण तितूनय तेंच्यानी सांगले की आमकां हाफ एन आवरूच टायम मेळटलो पार्टीक म्हणून. सो हो टायम म्हाका तरी दिसता की खूब कमी आसा, कारण गोंयचे प्रत्येक कानाकोपऱ्यांतले जे विशय आसा ते आमकां त्या अर्द्या वरान तरी मांडपाक मेळना. सो एवरी पार्टी हॅज देअर आयडियोलॉजी आनी त्या आयडियोलॉजी प्रमाणे ते इश्यूज आमकां मांडपाक जाय. पण खबर ना ते आयज सरकार कित्याक भियेला तो इतलो की ते 1 वराचे आमी तांकां मागीर म्हटलें की एटलिस्ट 45 मिनिट्स तरी आमकां दिवपाचे म्हणून, की आमी तितून डिस्कशन करूंक मेळटा. तुमकां खबर आसा की अर्द्या वराचे वयर गेले जाल्यार मागीर रोखडेच कट ऑफ करता. सो अशी खुबशी गोंयचे इश्यू आसा. आतां तुमी पळयता आसतले गोंयान सद्याक फ्लडिंगाचो झोन जाल्लो आसा ऑल ओव्हर गोवा. तुम्ही पावसाळें आतां पळयला आसतले प्रत्येक कडेन कितें ना कितें चालूच आसा. सो हेजे बाबतींत आमी जे सरकाराचे जे जे तेंच्यांनी जे पयलू डिसिजन्स घेतलेले, जावं ते 39A चो डिसिजन, जावं तो 17(2) चो डिसिजन, अशे कितलेशे डिसिजन घेतलेले. हेजे बाबतींत खंय ना खंय आमकां तेजे सरकाराक धारेर दवरपाक जाय आनी सरकाराकूय कळपाक जाय आनी सरकारूय रियलायज जावपाक जाय की आयज समज आमी चिंतना की फुडले जे आमचे पर्यावरण आसा ते राखपाक जाय, नाल्यार केन्ना कितें जायत निर्ना. आम्ही ही बघतो की लोकसभा असेंब्ली जेन्ना जाली तेन्ना तुम्ही पळयतले इंडियन असेल तांकां सपोर्ट करून जाता तुम्ही इंडिपेंडेंटली काढले. सो असेंब्लीन आमकां तुम्ही तेंच्या वांगडा दिसतले काय तुम्ही असेंब्लीन इंडिपेंडंट? पळय आमी इंडिपेंडेंटली जावं असेंब्लीन येयल्या गोंयकारांचो आवाज घेवन, आनी हो गोंयकारांचो आवाज प्रत्येक गोंयकार जो बारीक समाजाचो गोंयकार, बारीक गोंयकार आसा तेंचो आवाज आमी विधानसभेन मांडटा. आनी जेन्ना पयल्या दिसा पासून हांवें विधानसभेन एंट्री मारली तेन्नाच सांगलेलें की आमी आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती राखून आमी आवाज काडटलो आनी तो आवाज फुडें व्हरतले. आतां इंडिया अलायन्स काय बाकीचे अलायन्स ते दॅट इज डिफरंट, बट रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष जो आसा तो एक आयडियोलॉजी घेवन आसा आनी आयडेंटिटी जी आसा गोंयकारांची आयडेंटिटी अस्मिताय आसा ती राखपाक लागून फुडें सरलेलो आसा. आनी थंय आमी खंयच कॉम्प्रोमायज करपाचे ना. फाल्यां ते खंयचोय पक्ष आसूं आमी ते कॉम्प्रोमायज करपाक येयल्ले ना. आमचो आवाज आनी लोकांचो जो आवाज आसा तो लोकांचो आवाज ह्या विधानसभेन मांडपाक येयल्ले आसा. सो तुम्ही युनायटेड असतले. पळय कशें आसा, गोंयचे जितले विशय आसा जावं गोंया खातीर जे बरे विशय आसा त्या विशयान आमी वांगडा आसतले. पण जेन्ना आमचे आयडियोलॉजीचे आनी आमचे जे विशय आसा तितून आमकां खंयच्याच पक्षान हेच्या पयलीं सपोर्ट केल्लो ना. पण आमी तो मांडपाक एवरी टायम हांव मांडटा आनी हेच्या फुडेंय मांडटलो. सध्या म्हादय खातीर मिटींग चालू आसा प्रवाह कमिटीचे. गोंयान जाली, कर्नाटका, महाराष्ट्रान जाली आनी बेंगलोर काल मिटींग जाली. तेजे उपरांत इन्सिडेंट जालो. गोंयची कदंबा बस तेंच्यांनी कर्नाटकान हाडिल्ली. पॅसेंजर सगळे येताले गोंयान आनी तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो. कशें पळयता तुमी इन्सिडेंट? पळय कशें आसा, आयज गोंयान त्या पद्दतीन प्रोटेस्ट जायना, मात भायर कर्नाटकातून पयला सगळो प्रोटेस्ट जाता. आनी म्हादय बाबतीन जे आमचो सरकार सिरियस आसपाक जाय आसलो तो सिरियस तरी म्हाका तरी दिसना. कारण जेन्ना कमिटी फॉर्म जाली, जेन्ना हाऊस कमिटी फॉर्म जाली म्हादयक लागून स्पेशल कमिटी फॉर्म जाली, तेजे नंतरच्यान एकूय मिटींग जाल्ली ना. पयलीं एकूच मिटींग जाली आनी मागीर एकूय मिटींग जावना. सो ह्यो मिटींग कित्याक जावंक ना, खरें म्हणल्यार मिनिस्टरान जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी आन्सर दिवपाक जाय आसलें. मात प्रवाहाच्या थ्रू आता ते हें करता, इन्स्पेक्शन करपाक सोदता. आनी तुमी पळयता आसतलो ते सायडीच्यान ते इतलो बोवाळ घालता आनी तेंचे सीएम बसून आसा तो प्रायम मिनिस्टराक वचोन मेळोन येयलो. कर्नाटका सीएम अजून पर्यंत ते पयलू स्टार्टिंग केलो, मागीर थंड पडलो. आयज ते आपणाचे म्हणटा फूल प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक जाय. म्हटल्यार आयज आमचो सरकार जो आसा तो डबल इंजीन आसून बसून खंय ना खंय फाटीं उरलेलो आसा. हांगा गोंयानूय बीजेपी आसा, सेंटराकूय बीजेपी आसा, तरी पूण फाटीं उरलेलो आसा. अजून पर्यंत आमी थंय कर्नाटका तो प्रोजेक्ट कितलो खंय पावला, कितें जाला तो अजून पर्यंत त्या लेवलार पळोवंकूच ना. आमी मागलेले की हाऊस कमिटीचे मेंबर्स जे आसा अलॉंग विथ हाऊस कमिटी मेंबर थंय आमकां सायटीर वचोन पळोवपाक जाय कितें तरी घडला, लोकांक कळपाक जाय कितें तरी घडला म्हणून. मात अजून पर्यंत ते जाल्ले ना. आनी ते जेन्ना कंप्लीट करतले मागीर बोवाळ मारून काय फायदो ना. कित्याक मागीर आमकां कोण स्टे बसून दिवचे ना, कांयच जावपाचें ना. कित्याक आयज खंय ना खंय सीएमान सारको सिरियसली पळोवपाक जाय. कित्याक उदक समज बंद जालें हेजे फुडें तुमी पळयला आसतलें कितले लोकांक उदक मेळनासलें. उदक बंद जालें जाल्यार ते येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट जातलें. काल एक इन्सिडेंट मांडूर जाल्लो, आवय आनी पूत हॉल पडून जाल्यार चिवणच पडून
तुम्ही कम्प्लिटली गव्हर्मेंटा रिस्पॉन्सिबल पळय मॅटर गव्हर्मेंटाक मुखार पेंडिंग हय पळय आतां कशें आसा तुम्ही पळयता आसतले आख्खे गोंयभरान कितलेशे डिझास्टर जायत आसा आनी डिझास्टर जाले आयज खरें म्हटल्यार ती खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या मंडूर गांवांत जाली आनी अशें घडपाक जायनासलें पण जेन्ना एक वर्स पयलू तेंचे आनीक वॉल पडलेली मातयेची वॉल पडलेली आनी तेजो सगळो प्रोसिजर जो आसा तो डिपार्टमेंट वायज तो प्रोसिजर केलो पण ओन्ली थिंग जो पयशे रिलीज जावपाक जाल्ले ते रिलीज जाल्ले ना आनी अशें तेंचेच न्हू अशें कितलेशे जाण हांव विजीट करता खूब जाणांचे पयशे रिलीज जाल्ले ना आमी ते डिझास्टर मॅनेजमेंटाक घातले की बेगांच्या बेगान तेंचे रिलीज करचे ते एक मदीं मदीं म्हणटा की फायनान्शियल अजून पर्यंत येवंक ना आमकां तेका लागून क्लियर जावंक ना मात हितून कशें आसा की फायनान्स जो आसा तो डिझास्टराक तरी डिले करपाक जाय तो धपक्याक दिवपाक जाय आतां एक 10 दीस बीन आसूं 15 दिसां भितर तरी एटलीस्ट क्लियर करपाक जाय फायनान्शियल अप्रुवल दिवपाक जाय मात ते जायना सगळो प्रोसिजर जाता आनी मागीर ते थंड पडटा मागीर डिले उरता सो अशें जावपा ते फास्ट डिझास्टर म्हटल्यार कितें एक एमर्जन्सी हितून आमी खंय ना खंय तांकां हेल्प हातभार लावपाक जाय तें जायना आनी हेका लागून खंय ना खंय सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आयज सरकार कितें म्हणटा आमकां खबरूच ना लास्ट डिझास्टर जालें म्हणटकूच बोवा मारून काय फायदो ना सो प्रत्येक कडेन डिझास्टराचे खंयचोय मंडूरचो एक जालोच प्रश्न पण आख्खे गोंयभरान कितलेशे अशे प्रश्न आसतले जे डिझास्टर लागून पेमेंट अजून पर्यंत मेळोना तांकां ते जे काम करून कित्याक गरीब फॅमिली ते फॅमिली कडेन ते हातभार लावपाक जायनासले त्या कारणाक लागून तेंचेर जी वॉल आसा ती बांदूंक जावना बाकीच्यो वॉली आसल्यो त्यो तश्योच उरलेल्यो सो रिपोर्ट करून फायदो ना तो रिपोर्टाचो प्रोसिजर बेगीन जावपाक जाय हांव डेप्युटी कलेक्टरा कडेन उलयल्लो की तुमचो जो हे आसा तो डिले करपाक न्हू कितें कंपन्सेशन कितें आसा ते फटाफट दिवपाक जाय म्हणून ओके थँक्यू